राष्ट्रीय खेळा सर्ती वेळार आता ह्यान फुडें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांकां अदीक विश्वासात घेतले अशी माहिती मेळटा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे गोंयांत 26 ऑक्टोबराक उक्तावण केलें। त्या वेळार परेड रथांत श्रीपाद नायक हांकां स्थान मेळूंक नाशिल्लें। हो भाजपांत वादाचो विशय जाल्लो। त्यान भायर विरोधकांनी भाऊक रथार स्थान कित्याक दिवना हो प्रस्न उखलून धरलो। ताका लागून भाऊची समजूत काडपाचो यत्न दिल्लींतल्यान सुरू जाला। उत्तर गोंयची लोकसभा तिकीट भाऊकच, सद्याक शांत रावात, वाद वाडोव नाका असो सल्लो भाऊक दिला अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळटा। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे श्रीपाद नायक हांचो आदर करतात, तशेंच भाजपांत भाऊच्या प्रती आदर आसा। विरोधकांनी भाऊक रथार स्थान दिवना म्हण खंत उक्तावून दाखयली। कांय विरोधकांनी तर हो बहुजन समाजाचो अपमान अशें म्हळें। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावणा वेळार जर भाऊक कडेक दवरला अशें दिसता तर त्या संदर्भात ताणें स्वता मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवचें, कारण तेच हाचे प्रमुख आसात। पूण म्हज्या खात्या कडेन संबंदीत तशेंच वैयक्तीक स्तरार हांव खंयच कमी पडूंक ना अशें मंत्री गावडे हांणी स्पश्ट केलां। श्रीपाद नायक हे भाजपांतले ज्येश्ठ फुडारी आसा। तांचें योगदान खूब व्हड आसा। ते गोवा ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष आसात। केंद्रीय मंत्री म्हण श्रीपाद भाऊक हांवें खंयच आडनदर केल्ली ना। राज्यांत राष्ट्रीय सर्तीचे यशस्वीपणान आयोजन जाता आनी हातूंत भाऊचोय हातभार लागिल्लो आसा। गोंय ऑलिंपिक संघटना आनी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या सहकार्यानच राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें आयोजन शक्य जालां अशें गावडे हांणी म्हळां। राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें फातोड्ड्यांत उक्तावण जाल्लें तेन्ना मैदानार रथांतल्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या बरोबर मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी आसचें अशें थारिल्लें। मात उपरांत सदानंद तानावडे हांचें नांव कांय जाणांनी घुसयलें। हें नांव पीएमओ कार्यालयांतल्यान फुडें हाडिल्लें असो दावो कांय जाण करतात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।